सांगे पालिकेन घरपट्टीत केल्ली भरमसाट वाड फाटीं घेवची ह्या खातीर पालिका मंडळान ठराव मंजूर करून पालिका संचालक आनी मुखेलमंत्र्याक धाडचे तशेंच पालिका प्रशासनान धाडिल्ले परिपत्रक दुरुस्त करपाक लावचे म्हण मागणी समाजसेवक मॅथ्यू डिकॉस्टान केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हाऊस टॅक्साचो इशू जो सडन रायज जाल्लो आनी आयज लोकूय चिंतपाक पडलेले बाबा हाऊस टॅक्साचो जो इशू आहा एक नळ्याच्या घरान आतां एग्जाम्पल म्हणजे सायडी आहा म्हापशां ताका एक टायमार 530 रुपया जाले आयज सडनली 3,500 येवपाक लागले। एक स्लॅबाचें घर आहा ताका खंय तरी 2,000 जाले 1,500 जाले कोणाक 8 येयल्ले आहा तांकां 14,000 येयल्ले आहा प्लस हो सडन इतको रायज आनी तो कोविड-19च्या पॅन्डेमिकाक जाल्लो आहा। बरें जो वाडोवपाक जाय रिएसेसमेंट करून म्युनिसिपालिटीच्या कायद्या प्रमाणे हाऊस टॅक्स वाडोवपाक जाय बट सांगेच्या म्युनिसिपालिटी भितर रिएसेसमेंट केन्ना जाल्लो आहा खंयच्या वर्साक जाल्लो आहा तो जाल्लो जाल्यार तो कोणें केल्लो आहा तो करता आसतना घरांनी कोण गेल्लो आहा आनी घरान वयता आसतना घराच्या ओनर जो आहा हाची सायन घेवन आयज जी ऑथॉरिटी आहा कोणूय जावं तांणी बाबा ते घराच्या ओनराक घेवन इन्स्पेक्शन केल्ल्यान वो फक्त ऑफिसान बसून डिसायड केल्ल्यान की बाबा कोट्यार कितकी नळ्याची घरां खंयरी कड्यार कितकी स्लॅबाची घरां अशें डिसायड केल्ल्यान तुमी तुमच्या वाड्यावेल्या लोकांचो हीत मनान धरून जे गरीब लोक आहा तांचो हीत मनान धरून सांगेच्या म्युनिसिपालिटीच्या लोकांचो हीत मनान धरून रेजोल्युशन घेवपाची गरज आहा आनी DMAक परत रेजोल्युशन धाडपाची गरज आहा बाबा जे तुमी डायरेक्टीव धाडलेल्यो आहा त्यो सांगेच्या म्युनिसिपालिटीक आमकां एक्सेप्टेबल ना कारण आमचे जे लोक आहा ते तुमी आमकां जेन्ना फंड दिता डेव्हलपमेंटाक तेन्ना सांगे म्युनिसिपालिटी 6 लाख म्हणून तुमी आमकां लेस फंड दिता मनशान आनी म्हजी एक हें आहा एक मनशान स्टॅटिस्को दवरपाक जाय मनशान वोकल फॉर लोकल जे सांगेचे लोकल आहा तांच्या खातीर आमी सदां वोकल आसतले आनी वोकल आसपाक जाय आनी हीच आमची स्ट्रॅटेजी आमी मुखार चल्लेली आमी वोकल आहा म्हण लोकांनी आमकां आयज पासून राजकारणात एक मान आनी रेस्पेक्ट दिल्लो कारण लोकांचो आवाज आमी सदांच वयर दवरलेलो आहा आमी खंयचेय आसूं आमी सरकार पक्षां पासून सरकाराच्या बरोबर आसल्या पासून सरकार जरी चुकता तर सरकाराक दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा।